संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसा बलिदान भेटो बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनांका त्या काळजान कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उत्तर तुझे ऐकूंक शेता जिमीन ते पाळच्या कृपा मागता जिविताच्या हुंड्या खत्रेता सस्निक जिवीत दिमन परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसा बलिदान भेटो बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानांका त्या काळजान कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. सोमेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ता म्हूण मागता. संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या सक्कड भक्तीपणाक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात. मनारी बाप आल्बन डिसोजा, निवृत्त याजाक जोझे वास गर जेपो. आज आमचो पाद्र्या बाप लिओ वेगस रजेर आसा, देखून पाद्र्या आमचे संगी आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागता. त्या देखून पाद्र्या बाकी हांव स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गन जावन मीस पेटयतात दीपक ब्रायन फर्नांडीस निरोडे, रिक्सन डिसोजा कारकळ, कार्मिन आराना किन्युगोडी, जॉयल सेरावो निड्डोडी, आलिस पिरेरा सुरतगल, शॉन आणि स्वीडल साल्डाना पालाडका, अपोलिन डिसोजा हॉस्पेट, सुचिता पिंटो बचपे, ग्रेटा डिसोजा हॉस्पेट, लीना डिसोजा कम्माजे, वलेरियन फर्नांडिस बचपे, लियोना इवा अंद्रादे, फ्लाविया किन्युगोडी, एलेन तावरो बॉम्बे, स्पार्कलचे बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, आयरीन फर्नांडीस कटील, रेबेका मोंतेरो गोवा, इग्नेशियस आणि लाविना किन्युगोडी, सिस्टर जेसिंता किरेम, लिली मस्कर्नस तिच्या 70th बर्थडे संदर्भी किन्युगोडी, लिडिया मेंडोन्सा आणि कुटुंबाची मुलगी, वायलेट डिसोजा सुरतगल, बेनेडिक्टा पेरीस आणि कुटुंब पेजार, फ्लेवन डिसोजा लॉरेटो. प्रत्येक त्या पासून मीस पेटयता प्रवीण आणि जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रे, शीबा फर्नांडीस बिंदूर, रूथ क्लॅर म्हणल्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, हिल्डा मस्कर्नस किरेम, लविटा एन्नी मस्कर्नस किन्युगोडी, रीना मोंतेरो पवित्र काळजाबडो पयशे फाटी मेळचे बसत, लिल्ली मस्कर्नस बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान मेळचे खातीर. अनंतच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता अनिल फर्नांडीस माडंत्यार आनी तडिकोना माडंत्या मोडंकाप. घरच्याल्मा बसून मीस पेटयता तावरो कुटाम बॉम्बे, फर्नांडीस कुटाम बॉम्बे. देवदीन जॉन आरान्नाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता कार्मिन आरान्ना किन्युगोडी. देवदीन ओनिल डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता कार्मिन आरान्ना किन्युगोडी. देवदीन रोझारियो डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता इग्नेशियस आणि लाविना किन्युगोडी. देवदीन अँटनी मिनेझच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता इग्नेशियस आणि लाविना किन्युगोडी. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना जे कितें ते सवां मागणी घेवन ह्या पवित्र तळार आसात. आमची मागणी ते सवां संजुदूता देवाच्या मजतीन सोमयेच्या पांयान तळा आमी समर्पण करून सोमयेची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया. ह्या पवित्र तळार आज आमी प्रत्येक जावन आजो आजी आनी सर्व मालगड्यां खातीर आमी मागता. गेल्या त्या आयतारा जुलायची 26 तारखेर सांज जोकीम आनी अण्णा हांचे फेस्त, जेजूची आब आनी व्हडली माय मुरयेमायेची आवय बापय तांचे फेस्त संभ्रमतना पापा फ्रांसिसान सुरू केल्लें आजो आजी मालगड्याचो दीस संभ्रमूंक आनी आतांच्या बापसाहेबान मुनदर्शन हाडलां फॉर आमी 6th सवो जागतीक आजो आजी मालगड्याचो दीस संभ्रमलो. आनी ते देखून आज ह्या पवित्र तळार ह्या संदर्भी आमी सक्कड आजो आजी मालगड्यां खातीर मागता आसतना तुमी
तुमच्या कुटुंबांतल्या आजो आजी मालगडी जावं बरो ती आवय बापूय जावं बरो ती आजो आजी कोणी जावं तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया सोमयेची कृपा संजूद उतात देवाच्या मजतीन तांच्या जिवितान वाळोवन तांकां बळ भलायकी बरेपण लाभचे खातीर आमी मागया. सगळें उबे रावया. हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. क्रिस्त ते मुगाळ बाबा बहिणीनो, बऱ्या आणि वाईटा मध्ये आमचें जीवन आमी सरून आसा. जर जिवितांत आमी बरें मिसले आनी बरें जिवीत आमी सारूंक पेसाडल्या खंडीत जावन आमी निमाणे झडते दिसा सर्गींच्या राजान आमी थंयसर प्रकाशतल्या. जर आमी वायट विसलें आनी वायट जिणी आमी जियेल्या खंडीत जावन ससनाच्या ससनाक आमी नाश जातल्या. हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयता आसतना आमचें जिवीत आमी खंयच्या तराचें विणलेलें जिवीत तें जावन आसलें म्हणल्यार आमी समजून घेवया. जर वायट आमी विसलां वायट जिणी आमी जियेल्या ह्या घडी आमचो गुन्यांव आमी वळखून घेवया. सरस्पोर देवा लागचें बोक्षणें मागून मुखले जिवितान बरें जिवीत जियोंक तसो जेजू आमकां कुमो करून दी आनी आदार दिवून दी आनी आमकां त्या सर्गींच्या राजान ससनाक प्रकाशतली जायचें करूं म्हूण मागया. पातकांची दूख धरून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्पग्रेतार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा विसरून वायट धरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांगता मेरे सगळ्या देवदूतां कडेन भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना. सर्पद्वेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत था देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. ताच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात तमान आसता वळूं. कित्याक म्हजे परजेचे अंकार दुवेचेर एक व्हड विघ्न आयला. तिका एक मारेकार गायस जाला. शेतांत हांव वचून जाल्यार तालवारीन मेल्ले मनीस थंय पडले आसात. शहरांत हांव वचून जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याजक पर्यांत आपूण कितें करतात
तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकोसो पयस केलाय गाय. तुज्या आत्म्याक सियोन असो कांटोळो येता गाय. तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरीं जावंसो बरोवसो ना जायसो केलोय. आमी शांती आशेतांव पूण बरें कांयच येना. बरीं जावंसो वेळ आशेतांव पूण येता तरतरो. सर्वेस्परा, आमचें खोटेंपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेतांव. कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका. तुजे महिमेच्या सिंहासनाक अपमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर, तो मोडिनाका. राष्ट्रांच्या मुर्ती मदली खंयची पावस धाडूंक शकता वा मळब आपशेंस पावसा शिवर घालूंक शकता. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं एकलोच हें करताय न्ही. आमी तुजेर विश्वास दवरतांव कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय. देवाचें उतर हें. देवाची वडोदकार. तुज्या नांवाची वडविके पासत आमकां निवार. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार दाबिनाका. बेगी बेगी तुजे खंडवळाय आमकां भेटूं घेवंक आमी पळय बुजवणे विणे आसा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार. सर्वेस्परा, पाव आमच्या देवा आमच्या सोडवून दारा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत दी आमकां दार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगस आनी आमकां निवार. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार. सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचे उतर आनी क्रिस्त एक वंपी जाका तो मेळटा तो ससनाक बाळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसम्या. त्या वेळी लोकांक धाडटास जेजूय आपल्या घरा गेलो. तोळताचे शिस्ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विसारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवंतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यान लासता तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजान पातकां ओडटल्या सकडांक
आनी कोटेपणां धरतल्या सुमेस्तां एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तोळणी तिवोंत आपल्या बापाच्या राजान सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, एब्राहम पत्रियार्का विशांत एक काणी अशी आसा. एक दीस एब्राहम पत्रियार्क ताच्या तंबाच्या दारा लागीं तो बसून आसलो सांजेच्या वेळार. तितलें जातना 70 वर्सां प्रायेचो एकलो सैरो ताचे सरशी आयलो. मरुभुमींत जियेतल्यांक सैऱ्यांक सुदारसुचो कायदो कठीण बनतालो. कित्याक म्हळ्यार मैलां पयस वरेग घरां थंयसर नातलीं, छत्रां नातलीं, हॉटेलां नातलीं. त्या देखून अब्राहम पात्रियार्क ह्या सैऱ्याक आपल्या घरा स्वागत दिता आनी बरें करून ताका सत्कार करता. आनी ताकाय खुशी जाली, आकाय खुशी जाली. निमाणे संजेची मागणी करूंक सांगाता मेळटा आसतना अब्राहम पात्रियार्कान मागणें शिकयलें. खंय मागणें शिकयता आसतना ह्या सैऱ्याक मागणें येना हांगा. तितलें जातना अब्राहम पात्रियार्काक धक्को बसलो. शे, ह्या सैऱ्याक मागणें येना न्ही. उपरांत समजलो हो सैरो सुर्याक नमस्कार करचो एक अनुभव थीम सांगून. आनी अब्राहम पात्रियार्क सांगता, ह्या अनुभवार त्या सांगता हांव बिलकूल जेवचो ना. त्या देखून त्याच सांजेर ताणें त्या रातीक ह्या सैऱ्याक ताणें घरांतलो भायर घालो. त्याच राती देव अब्राहम पात्रियार्काक दिश्टी पडलो आनी म्हळें खंय, अब्राहम तुवें ह्या सैऱ्याक भायर घालोय मू. 70 वर्सां हांवें ताका सोंसून व्हेलें आनी ताका सांबाळलें, तरी एक रात ताका सोंसून व्हरूंक तुज्यान जालें ना गी. हें सवाल देवान अब्राहमाक स्वप्नान विचारलें. क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती सोंसून व्हरूंक आमकां भोव कश्ट मारता. उदाहरण सांगचें तर जाल्यार हेरांनी गुन्यांव नासतना आमचेर अपराध मांडल्या वेळार परतून आमकां कश्ट मारता. न्हय आसल्ल्यो संगती घडून आमचे विशयान खबरो करता आसतना, आमचे विशयान हेरांनी फोट प्रचार करता आसतना, आमकां कठीण अन्याय करता आसतना आमकां राग येता. आनी आमी म्हणटा, देवा तूं कित्याक वगत आसाय? कित्याक तूं हें सगळें पळोवन न्हीद करिनाय? म्हज्या दुस्मनाक कित्याक देवा तूं नाश करून उडयनाय? असलीं सवालां आमचें तें उदिवचीं सहज तें जावन आसात. एक आमी उडास दवरचें. किर्तन 86 थंयसर सांगता किर्तनगार, आमचो देव जावन आसा खनवळो, दयाळ आनी सोंसणीक. वय, देव जावन आसा खनवळो, दयाळ आनी सोंसणीक. ह्या संवसारीत जियेत आसतना आमी बऱ्या आनी वायटा मदें बरसून आसा. देवान हर एक बरेंच रचलां, वायट रचूंक ना, वायट आमी खन घेतलां. तर आज आमी नेराची ओपार आयकली.
नेर म्हणटा आसतना तें वायट म्हणलें आमी जाणाव, कित्याक सगळेगार आमचे मदें आसा जावं पुरो. बरें बी वमता आसतना थंयसर नेर किर्लो आयलो तर जाल्यार नेर आमकां प्रयोजनाक पडना आनी तें हुमटून काडूंक आमी प्रयत्न करता, कित्याक आमी वंपुल्लें तें बरें बी तें बरें फळ दी जाय आमकां. आमचो उद्देश तें जावन आसा बरें फळ आमी जोडसो जिवितांत. तर हर एकल्याक आमकां आशा तीस जावन आसा. ह्या संवसारी विंगड विंगड तरांचे मनीस आमचे मदें आसात. मनशाच्या काळजांत देवान बरें भी वंपलां आनी मनीस देवाक विरोध रावून सैतानाचें उतर आयकून ताच्या फाटल्यान वता आनी अशें मनशाकुळाचेर पातकाचो काळोख धांपून घाल्लो आसा. काळी मोडां पावसाची धांपून घाल आसले बरी. आनी बरो देव कितें करता? बरो देव वायट आनी बरें दोनी सांगाता वचोंक तो सोडता. देव म्हणटा लुवून पर्यंत तो नेर सांगात आनी बरें बी सांगाता तें वाडोवन दी. बरें वायटाक सांगाता वाडोवंक देव आमकां जाय पुरतो अवकाश दिता. लुवने वेळार तो कितें सांगता? लुवने वेळार नेर एकठांय करा आनी पेंड्यो बांदा, उज्यान लासा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांनी बरा म्हूण सांगून बऱ्या मनशांनी आनी खोट्या मनशांनी संवसारांत सांगाता वाड जाय देव कुशी व्हरता. कित्याक तो जावन आसा देव कोनवळो दयाळ सोंसणीक. मनशाक जाय पुरतो अवकाश दिता बऱ्या वाटेक परतोवच्याक. आमी पळयता ह्या संवसारांत खोटे मनीसय आसात, बरे मनीसय जाय पुरते आसात. आनी आमी चिंतता देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना? इतलो अन्याय जाता संवसारांत, देव कित्याक दोळे धांपून वगत रावला? देव अवकाश दिता, जाय पुरतो अवकाश दिता बऱ्या वाटेक परतोवच्या खातीर. त्या देखून देव वगत आसा. आनी आयच्या शुभ्रतेन आमी आयकलें जेजून पयलें बऱ्या बियाची आनी नेराची वपार शिसांक आनी त्या लोकांक सांगिल्ली. आनी आतां लोक गेल्या उपरांत शीस थंयसर आसात, शीस जेजू लागीं विचारतात. त्या वपारीचो अर्थ कितें आमकां सांगून सोड, तांकां समजूंक नातलो तो. आनी जेजू ह्या वपारीचो अर्थ तांकां सांगता. बरें बी वमता तो मनशा पोतून तो सांगता. शेत म्हळ्यार हो संवसार. ह्या संवसारांत देवान बरें बी वंपलां म्हणजे हर एकल्याच्या काळजांत ताणें बरें वंपलां. हें बरें उरोवन खाणगेचें आनी हे बऱ्याक वाडोवंक अवकाश दिवचो तें जावन आसा काम आमचें हर एकल्याचें. बरें बी म्हळ्यार देवाच्या राजाची भुरगीं म्हूण सांगून सांगलां. तर नेर म्हळ्यार कितें? हें जावन आसा सैतानाची पिळगी म्हणटा. नेर वंपलोलो दुस्मान तो जावन आसा देवसार म्हूण. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेच जावन आसात देवदूत. तर आमची झडती जातली म्हूण सांगून ह्या उतरां मरिफात आमी समजून घेता. जर आमी वायट या बरें खंयची जिणी आमी जियेल्या संवसाराच्या अंत काळार म्हणजे आमच्या मरणा नंतर ही झडती जातली. आनी झडती जाता आसतना बऱ्यांक वायटांत मेकळे करतले आनी खोट्यांक थंयसर ससनाच्या उज्यान जळटले म्हूण सांगून. जशें नेर एकठांय करून उज्यान जळटात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार म्हणलें आमी आयकता. तितलेंच गी पातकाक ओडटल्या सगळ्यांक आनी खोटेपण आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. ही उतरां आमी नियाळ करी जाय आनी बरें आदारलीं बापाच्या राजान सुर्या बरी थंयसर पोर जळटलीं. मोगाळ भावां भयणीनो,
आमच्या ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना प्रत्येक जावन भुरग्यांनी युवजनांनी आनी आमी जागृत आसूं जाय. जागृतकायेचें जीवन आमी जिये जाय. कित्याक आधुनीक ह्या काळार जाय पुरत्यो सवलत्यो, तांत्रीक वस्तू, मोबायल, इंटरनेट हीं साधनां तात्कालीक सूख दितात आमकां. आनी हें जाय तशें आमी वापरून आमी पत्कान बुडचें न्ही. हाचो बरो प्रयोग आमी करीत, कितें आमकां बरें मेळटा तें आमी मात्र काणगे जाय, शिवाय वायटच पळोवन काणगेन आमी रावचें न्ही. हाका आमी अवकाश करून दिवचो न्ही. तर आमचें साधन तात्कालीक जायनाय, आमचें साधन सासणीक तें जाय. सासणीक सूख जोडचें तसलें, सर्गेचें राज आपणावचें तसलें आमचें साधन तें जाय. दुसरें आमी पळयता, समाजीन आमी जियेत आसतना अनीत अन्याय करचे, दगलबज करचे मनीस साबार आसात. तांच्या मेळीन आमी मेळोवन आमी तशेंच करचें न्ही. तांकां तर तांकां आमी सारक्या वाटेक हाडून पळयचें आनी तांकां आमी बुधबळ सांगत जाय. पण आमी बरें जिवन आमी जिये जाय. सतान मोगान आमी जियोंक प्रयत्न करीत जाय. आनी त्या देखून कश्ट, दूख, अनवरां आमच्या जिवितांत आमी भोग जाय पडटा. हेरांचें जीवन पिड्ड्यार करचें मनशां आमी जायनाय. बगर आमी जाय. हेरांक उपकाराक पडचीं मनशां आमी जाय. आनी तें जावन आसा आमचें बरें जीवन. तर ह्या संवसारांत देव बऱ्यांक आनी खोट्यांक वेगळें करता म्हणलें आयच्या शिवबर्तेंत आमी आयकलें. पळय, एक दीस हें घडतलेंच आनी लुवणेचो वेळ तो येतलोच. मनशापूत आपल्या दुतांक तो धाडटलो आनी ताच्या राजान पातक्यांक ओडच्या सकडांक आनी तशेंच खोटेपण आदारतल्या सर्वांक एकठांय करून उज्याच्या आख्यान उडयतले. तर आज आमी ही ओपार आयकत आसतना बऱ्या मनशांक सोंसणीकाय आदारूंक एक उलो ह्या ओपारे मुखांतर म्हणजे आयच्या शिववर्ते मुखांतर, तशेंच खोट्या मनशांक आपलें जीवन बदलून घेवंक, थिदून घेवंक एक अवकाश हांगासर फावो जाता. तर शेत म्हणल्या ह्या संवसारांत आमी कशें बरो गोव जावन आसांगी या आमी नेर जावन आसांगी, हें सवाल आमी आमकांच विचारीत जाय. हर एका मनशाच्या काळजान गोव म्हणलें बरें बी देवान वंपलां. आनी सांगत आस थोड्यांच्या काळजान नेर म्हणलें हें वायट तें कितलोन आसा आनी तें वाडोवनूच येता. उडास आमी दवरया, आमच्या आत्म्यांनी जर तर हो नेर वाडोवन येता जाल्यार तें आमी पयस करून पळय जाय आनी बऱ्या वाटेक आमी परत जाय. देव आमचेर कश्ट धरता आमी वायटाक वेता आसतना आनी संकश्टाच्या वतांत गोव तो पिकता म्हणलें आमी समजून घेत जाय. गोव सावळेन तो पिकना, वत जाय ताका. वत पडटा आसतना तें थापता, उण जाता आनी त्या संकश्टान तो गोव पिकता. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावंट कश्ट आमी काडी जाय आनी असल्या संकश्टाच्या जिवितांत आमचें जिवीत बरें करूंक आमी पेसाडी जाय. बरें बी वमचें मनशा पुतान वय आनी देवाचें उतर जावन आसा हें बरें बी आमच्या काळजान देवान वमचें तें. हें देवाचें उतर आमी साबार पोटी आयकता प्रत्येक जावन मिसाच्या वेळार, संजेच्या आमच्या मागण्या वेळार आनी थोळ आमी देवाचें उतर आमी आयकता. ह्या देवाच्या उतराक कितलो महत्व आमी दिला. देवाच्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ तो सोडून येता आनी देवाचें उतर आमी उक्त्या मनान जर तर आयकलें आनी स्विकार केलें तर जाल्यार खंडीत जावन आमचें तें भावार्थ मोग भरवसो हें वाडोवन येता. देवान संवसार वंपलें हें बी देवाच्या राजाचें गूट आमकां तिळशितात. तर आमी बरें बी स्विकार केल्ले, बरें बी स्विकार करचें काळजां आमचें तें जावं दी. शेत म्हणलें हें आमचें हें काळीज बरें बी काण घेवन
बरो फळ दिवंक तें सकून येवन मागया. आमी सेंसो हो पवित्र येवकरिस्त आमकां सदांच मोगान मैफसान एकामेकाक एकवटूंक आदार दिवं आनी अशें बरेंपण आमचें तें आसा जावन बरें जिवीत आमकां तो फावो करूं म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. घे बापा तूं ओवूंडोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दयेन ओवूंडोवाय जिविताका दी म्हण मागता. जिवीत आमचे तुझे देणे तुझे विणे करतारही करते जीवन तुझे कृपेन पेले सेवेन फळारती. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगेवन धर्मदुता सुधान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सोडून परगोटून संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारायलें. ती सोडून आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूं आनी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्वती आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्म तांचे बुन्यादीर आनी थीर गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर देव. स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना ओसगी होसाना ओसगी सर्वेश्वराचे नावे. येता तो सौभागी. होसाना ओसगी होसाना ओसगी. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच पोरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso but परगटोया. सम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येसर तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ सौदावो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जुवानपण बरवो सदोरण मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवानीन जाल्ल्या सगळ्यांच आमी उडास करया. प्रत्येक जावन आमचो आजो आजी आनी कुटुंबांत हांव देवादान जाल्ली मालगडी तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगता, बगेवन जुजे तिसोपती, बगेवन दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर अल्फोन्सा बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन थीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताण पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पतकांतली सुटय
आणिक सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म तांबळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्येची शांती सदांकाल तुमचे सौवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया कसो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुनिया म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या राया आशेन रावला सिंच्या तुका घोळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका. सुनिया म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या राया आशेन रावला सिंच्या तुका घोळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका. सासनीक जिवी दिवसो जो कोण कूड म्हजी सेवता तो धादोशी जातलो. सासनाक जियेतलो. सुनिया म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या राया आशेन रावला सिंच्या तुका घोळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका. प्रार्थुया. भोवमुखाळ बापा बगेवून सुद्धा देवाच्या जैतेवून मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरपर्यंत तुज्या मुखांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. समीस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक
परत हेवटी तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर 8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रमेंटाचें आराधन आसा. उपरांत 10 वरां कुमसारां, सवाय 10 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रमेंटाचें आराधन आनी उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन तसो फायदो जोडोवंक तुमकां आवलो दिता. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. खुशेन कितें दिता तें ऑफिसान दफ्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले कुमगार खासदारां असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान तुमचे खातीर मागतले. हांव हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां हांव 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां जातात. आम्हाला पिवनेक वळख जाल्ल्या कोणायकी सुडका जाय जाल्यार ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण लाभता. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां हांव होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता. मूडबिद्रे आळवास मेडिकल कॉलेजीचीं दाक्तरां नर्सां हांगासर आसतात. तेरकून आश्रयच्या बिल्डिंगान तेरकून कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचें जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक कुमो केल्ल्याचीं नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक बाप आल्बन डिसोजा तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. दीपक ब्रायन फर्नांडीस आयचे दिसाचे नॉनवेज जेवण आनी ऑर्न स्पॉन्सर केलां. निरुडे तांकां प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार आटयता. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच जेसिंता मेंडोन्स नित्यादर वाडो, सिरिल डिसिल्वा मूडबिद्रे, बेनेडिक्ट डिसोजा किन्निगोळी, लुसी फर्नांडीस किन्निगोळी, आयवन फर्नांडीस किन्निगोळी, हेलेन सेरावो निड्डोळी, ज्योती डिसोजा किन्निगोळी, लिओना इवा आंद्रादे किन्निगोळी, सुनील रीना डिकोस्टा निरुडे, इग्नेशियस आनी लविना किन्निगोळी, हेलेन वास किरेम. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. सगळ्यां आमी दिंबी घालया. सांजूद देवाच्या मनाक नवें आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांसुत देवा आमचेर पासत विनाती कर. पात्रोन सांसुत देवा आमचेर पासत विनाती कर. पात्रोन सांसुत देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाब आमचे मागणें आयकता. भगीन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजूदता देवानी हे सांत भक्त प्रत्येक जन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडबा. तुका आमी आमचे मागणें भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानारी देवा बाबा निरंतर होगळाब लाभता आनी समेस मणी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यार आमचे देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडे. आतां आमी बगेन जोता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेने आमी तुजे देन दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमीन. सांजूदता देवाक विशेष मागणी.
या संसारी जेसो सैर आणि धर्मद जाऊन असलेल्या बघेव जोतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे समय मेळ जेजो सोडवंदारा समोर वाळ मोगतून साना जालोय ताच्या सोडवणीचे स्वार्थ तुम्ही पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्त ज्याने मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी या संसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांध तुवें स्थिर केलोय बारीच कर्सा सणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्या सदो केरी शारती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेता पातयेनीन आयलां सुमेस्त आमी बसया सबार जणांनी आज हांगासर त्या सवान दिल्ली आसात ही वाचून सांगतना तुमच्याही खालसा मनान जे कितें त्या सवां घेवन या पवित्र थाळाक तुमी आयल्यात ही सक्कड त्या सवां या घडये सांजू दुतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयान आमी समर्पण करून या घडये आमी मागया 14 जाणां बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळचें काम भाव जावच्या खातीर 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी भाव जावच्या खातीर 6 जाणां भुरग्याचे दाणे भाव जावच्या खातीर तेगांक वायट वडण्यांक बली जायनासतना सांबाळच्या खातीर दोगांक ड्रायव्हिंग लायसन्स भाव जावच्या खातीर एकल्याचें कॅनडाचें पैन बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याचें FRM एग्जामान पास जावचे खातीर तेगांक इन्वेस्ट केले पयशे बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर 8 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 7 जाणांक रीण फारी करून करपा मेळच्या खातीर तेगांक दोळ्यांक बरी दिश्ट भाव जावचे खातीर एकल्याक बरें गरजाक भाव जावचे खातीर एकल्याक ऑस्ट्रेलियन युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळच्या खातीर दोगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी बिटा गुण जावच्या खातीर 8 जाणांच्या हातापांयांची गांठीत गुण जावच्या खातीर एकल्याक युटरस आनी फायब्रॉयड गुण जावच्या खातीर तेगांक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर 6 जाणां कॅन्सर बिडा गुण जावच्या खातीर दोगांक मागणें म्हणून करपा मेळच्या खातीर एकल्याक आयर्लंडाचे व्हिसा बेगीन मेळच्या खातीर एकल्याचें मन परिवर्तन जावन कुटुंबांत मोग आनी संतोश हाडूंक हाडच्या खातीर एकल्याक सो जागो नांवार जावन डॉक्युमेंट्स बेगीन हातां मेळच्या खातीर दोगांक सिगरेट व्हरची सोडच्या करपा मेळच्या खातीर 6 जाणां आमाल पिवन तावन सुटका मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचे विशेष पिडा तावन सुटका मेळच्या खातीर आनी 20 आनी 9 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एकल्याचे नी जॉयंट्स गुण जावंक बरी भलायकी बरेपणा खातीर लिव्हराचे समस्या गुण जावं स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी मेळच्या खातीर विन्सेंट म्हणल्यार बाबाक 30 आनी 9 वर्सां बरी भलायकी आनी एक सैरीक मेळच्या खातीर एका कडेन बिल्डिंगाक लिफ्ट घालूंक परमिशन मेळच्या कडेन एका कडेन घराक वयच्या रस्त्याचे समस्या बऱ्यान इत्या जावच्या खातीर एकल्याची कोंकणी शेड अर्देंदू गुण जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरेटिव क्वॉलिटीज गुण जावंक आनी सदांचें जिवीत बरें सरूंक भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक वेरिकोस वेन्स गुण जावंक इतर पिडे जावन सुटका मेळच्या खातीर विना रोड्रिगसाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक आधार कार्ड करूंक आसचे अडकळे पयस सरच्या खातीर एकल्याक दुबय ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एकल्याक दुबयंत एक काम मेळच्या खातीर एका भुरग्यान बऱ्यान सलची करपा ताका मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाल उलोवच्या खातीर एका स्त्रियेक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एका जोड्या खातीर सोमयाची खुशी समजून आनी दोगांनी सांगात जियोवच्या खातीर एकल्याच्या मत उस वाडोवंक आनी बरें काम मेळोवंक आनी मस्त हो तरणाटो एक्टीव जावच्या खातीर ताच्या बापायन विशेश तरान मागोवंक सांगला एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर एकल्याक एक बरें काम वायट सक्ते जावन सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याच्या मतीक उस वाड मेळोवंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका धर्मीक भयणीक डायलिसीस आसा तातूंत जावन सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका धर्मीक भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर जॉन सिमियोस ताका ताच्या बऱ्या भलायके खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावं कुटुंबाच्या सान्नेमस्तें बरेंपण जावचे खातीर एलिटा डी सिल्वा ताजे नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावच्या खातीर 9व्या क्लासीक शिकच्या एका भुरग्यान वायट सवय सोन सारक्या वाटेन वयच्या खातीर 10व्या क्लासीक शिकच्या एका भुरग्याक डिप्रेशनान सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलाचे समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या खातीर रायनल आनी जायनल बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर परगांवान जैलान ताच्या दोगा भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर एका तरणाट्या शिपार कामाक कॉल येवच्या खातीर परगांवान साबारां कामाची भद्रती बरें काम मेळच्या खातीर एकल्याक BCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावच्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावं एकल्याच्या एका दादल्या मतीक उसवाड गांवाक येवन पतीने सांगात जिवनची करपा मेळच्या खातीर एकल्याची एलर्जी गुण जावं एकल्याची एका भुरग्याची एलर्जी कंप्लीट गुण जावं क्लिफर्ड दांतीस म्हणल्यार बाबाक ताच्या कामान बरें जावच्या खातीर एकल्याक कोर्ट केजी जीक मेळच्या आनी बऱ्या
बऱ्यान सगळे आखे जावच्या खातीर एका स्त्रियेन दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मलाक विकून वयच्या खातीर एका बहिणीक मतीचे पिडेत जावन तशें वायट चिंतनान आनी कश्ट जाता भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर एका भुरग्याक कालथ्या काळजोचो मोगाळ जाणवायचे आनी समजूनयचे त्याने मेळून आवय बापाय विधेय जावन जियोवच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसवानी बंद कराचें त्याने मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक सुरवात केल्लें घराचें काम बऱ्यान पंथा पावोवच्या खातीर संबंद जाल्ल्याच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर एका तरणाट्यान आनी चलयेन आयताराचे मिसा घेवच्या खातीर एका गौ बैला मदें तांणी विंगड आसा तांणी परत फाटी येवच्या खातीर एका धार्मीक भयणीच्या मतीं उजवाड मेळून मसूर पयसरच्या खातीर एकल्याक पॉलिसिस्ट जाला किडनी प्रॉब्लेम आसा स्किझोफ्रेनी आसा भलायकी मेळच्या खातीर एका चली काज जावंक आयकना मन परिवर्तना खातीर एका चलयेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका चलयेक बरी भलायकी नेगेटीव थॉट्सांचो पयस रावच्या खातीर अक्रिस्तांवाचो चलो सेकंड बेसी ताच्या मतीं उजवाड मेळून एक दिसा कॉलेजी वचून आवय बापाय बरें गौरव दिवंक बरें शिकोवंक उजवाड मेळच्या खातीर एका चल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचें लिवर प्रॉब्लेम घेवन जावच्या खातीर एकल्याक दुबायन काम मेळच्या खातीर एका तरणाटो टायप 1 डायबेटीक पिडेत जावन ल्हानपणान कश्ट जाता ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्या इज्रायल वचूंक ट्राय करता सगळें प्रोसेस बऱ्यान जावच्या खातीर ब्रदर ग्रॅन आनी थंयसर ट्रेस जाता तांकां भलायकी बरें आनी बरें मिसांव तांचें जावच्या खातीर एकल्याच्या घराचें काम अर्द्यार आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा एक बरें काम मेळच्या खातीर हॉस्टेलांत आसच्या एका चेडवा भुरग्याक कोल्ड एलर्जी आनी कोंकली आसा ती गूण जावं आनी आपणें जें शिका बरें शिकचें करपा मेळच्या खातीर एकल्याक भायर पडलें भांगर मेळच्या खातीर एका स्त्रियेक बरी भलायकी आनी कुटुंबाच्या सान्निध्यान मदीं उजवाड मेळच्या खातीर एका कडेन इस्कॉल दंपल्लें आसा त्या इस्कॉलाचे सगळे प्रोसेस बऱ्यान जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच रेल्सन गलबावो पांयांक मार जाला ऑपरेशन आसा तें बऱ्यान जावंक आनी गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां तीन म्हणल्यार एकल्याक ऑफिसान बरें काम मेळ्ळां आसता ऑफिसाचे धनी मस्त सतयता ताच्या मदीं उजवाड मेळच्या पासत आनी स्टाफांक बरें तरान पळोवच्या खातीर एका जेजुईत पात्राबाक दोळ्या लागीं सर्पसुद्द जालां ताका बेगीन गूण जावच्या खातीर दुलसीन सरावाक बरी भलायकी बसो आनी बरें काम मेळच्या खातीर एका 25 वर्साच्या भुरग्याक डिस्क प्रॉब्लेम आसा ताका संपूर्ण गूण जावच्या खातीर बेबी रूथ क्लॅर ताका बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर शेरविनाचें रीण फारीकरण करपा मेळच्या खातीर जुवान डिसोजा दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या खातीर प्रिती कटील किडनी स्टोन PCOD आनी फॅटी लिवर गूण जावच्या खातीर शालेट डेजा मुंबय फॅटी लिवर आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्या खातीर आयरन फर्नांडीस दुबयंत ड्रग्सान शिरकोन पडला जैलांत आसा ताका बेगीन सुटका मेळच्या खातीर एकलें UKंत कामा खातीर मस्त एप्लाय केल्यार एक इंटरव्यू कॉल येना सर बंद पासले ताका नीव रावन एका कामाक इंटरव्यू कॉल येवचे खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू या सक्कड त्या सवा सोमियाच्या पांयांत आमी समर्पण करून या घडी आमी मागया अरदान तुका सोमियांचीच वंदन तुका सोमियांचीच महिमा तुका सोमियांचीच सगळा तुका सोमियांचीच स्तुती तुका सोमियांचीच नमन तुका सोमियांचीच प्रणिपा तुका सोमियांचीच जय जय तुका सोमियांचीच हालेलुया 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 मंगळाची तुझ्या सत्कर भावनाची दर्शवा या घडी तुझ्या पायांत समर्पण करते सत्कर भावनाची तुझी नजर घाल संतुष्ट सत्यवत मजत सदन या पवित्र तळा गायला यांग सर्व सारलेले उसारनारले हाल जमानाले मागणे हसावा सत्कर बरे पण मागले मारून घे तांका बरे पण तांका सुखादी भलायकी बरे पण आनंद गाण्याच्या गोष्टी बरे पण आशीर्वादित कर तुझ्याकडे परतून मागता हालेलुया 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 जीसस ब्लेस देम टच देम हील देम anoint them may your mighty power flow into their life hallelujah 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 सक्कडा मी दिंबी घालया म्हज्या मोतीर खाळोकान म्हजो भावात दंडलो बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींग तो तुज्या अपस्तले पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर जे केरी देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिनयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका बेडयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा देखीन तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वार हांवें वडापातेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या समिया जेजूचें महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी बरो दोळे आमी धांपिया ह्या पवित्र थळार सभा जाणां बरेंपण मेळ्ळां बरेंपण लाभता सभा जाणां बरेंपण लाभलेलीं वळखून घेतात त्या देखून बरेंपण लाभलेलें वळखून घेता आसतना हांगासर वळखून घेतलें हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशयतां
एकल्याक एक्सिडेंट जावन जीव वाचल्या पासून अर्घ दिता एकल्याचे घराचे कन्स्ट्रक्शन काम आनी इनॉग्रेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्यान दितात एकल्याचे मसल टायट जाल्लें तें आतां समज जालां त्या अर्घ दिता सिस्टर जेसिंता तिचे विजाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन 2 हप्त्यान मेळची विजा 2 दिसांनी मेळोन तिच्या मिसांव गांव पावल्या त्या खातीर ती अर्घ दिता बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर चौगां अर्घ दिता दोगांक दुबायन बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्घ दिता एकल्याचे स्कीन एलर्जी गुण जाल्ल्या पासून अर्घ दिता एकल्या वायट सवयींतल्या भायर येवन कुरपा मेळिल्ल्या खातीर अर्घ दिता एकल्याक बरें मार्क्सान पास जाल्ल्या खातीर अर्घ दिता 7 जाणां बरी भलायकी फाव केल्या खातीर अर्घ दितात आनी 6 जाणांनी मागुल्लो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान दिल्ल्या खातीर अर्घ दितात आमच्या मदीं एक तरणाटो आसा ताच्या जिवितांत ह्या पवित्र थळार मागोवन जाल्लें बरेंपण तो वळखून घेता साक्ष दिवंक आशेता आनी त्या देखून तोची साक्ष आमी आयकुचें बसूंक जाय जाल्यार आमी बसचें प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव लावण डिसोजा. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. एका वर्सा आदीं म्हजो कान आनी गाल दूख उठिल्लो. त्या दाळा आमी 3 दाक्तरांचे कान दूख म्हूण वखद केलें. तातूंत गूण जायनातलें पळोवन आनी एका दाक्तरा दाखयला. ताणें स्कॅनिंग काडिचें म्हूण सांगलें. स्कॅनिंग काण पळयतना नाकांत पाड मास आसा म्हळें आनी नाकांत आनी कानांत कापो स्प्रेड जाल्लो म्हळें. नाकांतलो मासा कुडको काण बायोप्सीक धाडलो. रिपोर्ट पळयतना किमोथेरपी आनी रेडिएशन ट्रिटमेंट दिवचें म्हणून सांगलें आनी ही पिडा 3ऱ्या स्टेजीक पावन 4थ्या स्टेजीक पावल्या म्हणून सांगलें. ताच्या उपरांत हांव आनी म्हजी आवय हांगासर येवन सांजुदा कडेन आमी विनंती केली. देवा कडेन मागून म्हजी पिडा गूण जाली तर साक्ष दिता म्हणून मागलें. ताच्या उपरांत किमोथेरपी ट्रिटमेंट सुरू केले. 3 सायकल किमो दिले आनी ताच्या उपरांत 35 रेडिएशन दिलें. ताच्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत पेट स्कॅन केलें. रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. आतां हांव बरो जाला. देवान केल्या उपकाराक अर्घा जावन आमी अर्घा मीस दिला. हांगासर आमी सांजुदा मुखांत्र जेजूक आमी अर्घा दिता. अर्घान तुका सोम्या जेजू. अर्घान तुका सोम्या जेजू. आमी जोरान थाळयो दिवन ह्या भावाच्या साक्षी खातीर ताच्या जिवितांत देवान ताका केल्ल्या बरेपणा खातीर ह्या पवित्र मागल्ल्या खातीर सगळें आमी हात उबारून आमी म्हणया. हांव अर्घान दिता जेजू. हांव अर्घान दिता जेजू. हांव अर्घान दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्घान दिता जेजू. हांव अर्घान दिता जेजू. हांव अर्घान दिता जेजू काळजान. दिबिगलिया मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त बावंडा बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आळू कर. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्वेस्परा पिडेस्त ताचे सेवकाच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक सेवकांक पाव. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्वेस्परा तुज्या मनियारीनी आद्दवच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्गींच्या बाबाईच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी करून संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यांचे त्या सवां आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवां तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसत तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम पावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. दाळ बापा पावो ते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांचें सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे दिल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. सर्वेस्परा सकट मलगड्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. आजो आजये खातीर आमी मागता. तांकां बोळ भलायकी मतीक समाधान संतोष दी. तांच्या कश्टा दुखा वेळा तांच्या बगलेक तूं राव. तांचे जिवीत निरंतरी सोलून व्हर म्हूण आमी मागता. ऐकमचें प्रार्थनीय सम्या. आजो आजी मलगड्यांची जतन करच्या कुटुंबातारांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. निस्वार्थी मनोभावान तांची जतन करूं. तांच्या कश्टा दुखान तांच्या बगलेक रावन तांकां बरें मन दी.
आणि तांच्या वावंटीक कश्टांक तांच्या सेवेक हजारो वांट्यांनी प्रतिबोल दी म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थने सम्या मुरये पिडेस्तांच्या भलायकी तुझे भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मागता आमी बसे सेवेची बाळका या दोघांच्या कोणात असता आजकाल आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शिकाये ते तुझे गांवचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे सदीं पॉल जेजू आमकां दाखय ए दाळे मगळे दुलबी हांव खारे मरिये बघेवन ती देवाचे मेम बसो विनंती कर सजा बसाने आप आमच्या खातीर पिडेस्तां बसोन मागणे आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आमचे खातीर ना जाल्यार जे कोण पिडेस्तां खातीर मागोवंक खुशी वता त्या सकट पिडेस्तांचो ह्या घडये उडासकन तांचे खातीर मागा आमच्या तकलेचेर आमचो उसो हात दवरया वो हात तुमच्या तकलेचेर मात न्ही सकट पिडेस्तांचेर दवरला म्हणल्यार बरोवशान पातेनी ह्या घडये सकट पिडेस्तां खातीर आमी त्रिएक देवा कडेन मागया महिमा तुका सर्पद्वेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्त आमकां सुटका सोडोवन दिवच्या आदडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्त बापाचे एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशां जाईन घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाची पदवेन गूण करताय प्रात तुय दयाळ बाबा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साखर आनी साखरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव देन जीव आबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन वेगीच आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर सोमयाचे नावी आमचो आधार ताणेर स्वास सर्गानी संसार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रातुया दयाळ सोमया बावर्तांच्या बुजोवन दरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयान तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ समी सदां तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवन दी जो जियेत आनी राजवर चलयता सस्ताच्या सस्ना सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोन तो तुमकां मैपसान आनी काकोतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण कर देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसा उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आनी सर पदवेदा देव बाम आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो मोकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसूं सो दिंबेर आमी रावया जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया तुझे मुखा म्हणलो पळ्ळें काशेता तुझ्या हासरपणान जीव काशेता सम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता ये सम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखा म्हणलो पळ्ळें काशेता तुझ्या हासरपणान जीव काशेता सम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता ये सम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिंबेर पडम आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वांत
नमस्कार करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वांदारा सर्वडन तुका आम्ही नमस्कार करता मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता कासा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता आमच्या अस्कत गायंत आमकां तो बळवोन करता आमच्या एकसुरपणांत सांगात तो दिता आमच्या कश्टा दुखांत आमकां तो बुजयता तर त्या सुमयाक आमी उलो मारया त्या सुमयाक आमी आपोवया तूं म्हाका जाय म्हणून त्या सुमयाक आमी सांगया मोगाचें न्हू तसो सुमी आमच्या सांगात रावो कशी वर्सो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान ह्या उंड्या रुपार कोरोस आजार आसा आमचें बोळ आमची सकत आमचें सर्वस्व थोत्त देखून ताजें आजारपण भोगता आसतना ये सुमया ये तूं म्हाका जाय म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये तूं जाय म्हणून ताका आमी उलोवमान आराधन करया नमान करया म्हज्या अस्कत कायंत बळवंत जाताय म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कत कायंत बळवंत जाताय एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता सौम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वांदारा सर्वडन तुका आमी नमस्कार करता कणसा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता कणसा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार आमकां पावसो सोमी आमचे समकार आसा कश्टा नश्टा वेळार आदार दिवचो सोमी आमचे सांगात आसा आमची फातकां सगळीं आपणाचेर घेवचो आमचे सगळें ओझे आपणाचेर घेवचो काकुलदार आमकां बक्षुचो सोमी आमचे मुखार आसा असल्या ह्या सोमयाचे आजारपण आमी बगया मोगाचें न्हू कितलो बरो कितलो वर्तो कितलो काकुलदार कितलो मोवाळ देव आमचो आमचे संगत आसा ताजें आजारपण आमी बगया ताका आमी आराधन कर नमान कर आमकांच ताका आमी समर्पण करया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम
वास्कार करता कणसा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, हालेलुया 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 मंगळान जेसू या बहुपवित्र सक्रमेंतांत वासताय तुमचो हर एकल्याचो मोग करताय आमच्या सांगाचा दुरावताय आमचे जिवीत चलून वताय प्रत्येक जावन सकड मालगड्याचो आजो आजची तो मोग करताय तांच्या कश्टा दुखां तांकां सांगात दिताय तांच्या पिडे शिडे वेळा तांकां पावताय निरंतरी तुजो आदर दिताय ह्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता तुजो उपकार आठयता तुका आमी आराधन करता नामान करता समियांचे जो आमकां सकडान तुज्या पांयांतलो समर्पण करतना प्रत्येक जावन सकड आजो आजी मालगड्यां तुज्या पांयांतलो समर्पण करता सकड मालगड्यां तुजे दयाळ देश घाल तांकां बळ भलायकी मदीक समाधान संतोती तांच्या सांगाता दुराव तुज्या कृपेन तांकां नेटय तुज्या शक्तीन तांकां बर समिया हर एक आजो आजी मालगड्यांक तुज्या पांयांतलो समर्पण करता तांकां आपड आशिर्वादीत कर ह्या आराधना वेळा निरंतरी तुजो सांगात दी म्हूण तुजे कडेन परतून मागता हांव Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. सकड़ा मी बसया मगाच्यान आयचे पयले वासाप मिसा वेळार आमी आयक घाल्ले मोगाच्यान ह्या वाचपांतली एक दोन वाक्यां हांव तुमच्या गामानाक हाडूंक कशी व्हरता ह्या वाचपान आमी आयकले राष्ट्रांच्या मुर्ती मदली खंयची पावस धाडूंक शकता वा मळाब आपलेंच पावसा शिवर घालूंक शकता सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं एकलोच हें करताय न्ही आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय कितली सोबीत उतरां पळया ह्या संवसारांतले खंयची मुर्ती पावस धाडूंक शकता गी वा मळाब आपलेंच पावसा शिवर घालूंक शकता गी ना आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तरी मगाच्यान वासा म्हणटा हें सगळें तूं करताय तरी आमी पावसा खातीर ताचे कडेन आमी मागता परतता आनी तातूंत तो आमकां पावस धाडटा कित्याक तो सगळ्या सृश्टेचो रचणार आनी धनी जावन आसा मोगाच्यान उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 7 म्हणटा सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशा केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिविताचो स्वास पंगलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो मनशाच्या नाकांनी स्वास घाल्लो ताणें आनी अशें मनशाक एक जीव दिल्लो ताणें म्हणटा मोगाच्यान उत्पत्ती पुस्तक तशेंच धर्मदूतांचें कृत्या पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 25 म्हणटा तसो सर्व मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता तसो सर्व मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता वस्तू सोमी सगळें दिता म्हणटा धर्मदूतांचें कृत्या पुस्तक तरी कोण कीर्तन 139 वाक्य 13 आनी 14 म्हणटा म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयचे उदारी तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय सगळें घडलें सगळें केल्लें ताणें मोगाच्यान हर एक संगती केल्ल्यो ताणें जावन आसात तरी करून मनशाची पावलां सर्वेस्पर थीर करता ताची वाट सर्वेस्परा मानवाता तरी करून हर एक आमची वाट थीर करता आमकां चलून वचो आमचे मुखार आसा तर एक घडी आमी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया सुमया मुखार आमी आसा ह्या सुमयाक
एक घडी आमी स्तुती करिया, ताका आमी आराधन करिया, ताका आमी नमान करिया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तुमची जबाब आराधन तुका सुमिया जेसू, आराधन तुका सुमिया जेसू, आराधन तुका सुमिया जेसू. आराधन तुका सुमिया जेसू, या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या, आराधन तुका सुमिया जेसू, तुजें दर्शन आमकां दिवच्या. आराधन तुका सुमिया ही जेसू, सगळो संसार घडलेल्या, आराधन तुका मनशाक सृश्टेचो कुरव जावन रचलेल्या आराधन तुका सुमिया जेसू, जर वस्तू आमच्या बऱ्याक केल्ल्या, आराधन तुका सुमिया आमचे जेसू, जिवीत सोलोन व्हरच्या, आराधन तुका सुमिया जेसू, वेळा काळाक पावस धाडच्या, आराधन तुका सुमिया हर जेसू, एका मलगड्यांक सांगात दिवच्या, आराधन तुका सुमिया हर एका जेसू, मलगड्यांच्या कश्टा दुखा वेळार पावच्या. आराधन तुका सुमिया जेसू, अरदान तुका सुमिया जेसू, आराधन तुका सुमिया जेसू, अरदान तुका सुमिया जेसू. आराधन तुका सुमिया जेसू. सकड आमी उबे रावया, थाळयो पेटून सुमयेची स्तुती करून आमी गावया गीत सर्वेस्पराची स्तुती करूया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्याने याड्या. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्याने याड्या. सियोनाच्या निवास्यानो भोग मारा, सियोनाच्या निवास्यानो भोग मारा. कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया. कष्टातल्यांचे कष्ट हळू करता, रडतल्यांचे दुःख पुसून बुसवून दिता. रडतल्यांचे कष्ट हळू करता, रडतल्यांचे दुःख पुसून बुसवून दिता. बराधिक वजन आमचे तो वावयता, बराधिक वजन आमचे तो वावयता. सगळी संतस आमकां दिता, सगळी संतस आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया. जरींतले नितळगोदाक पियेव आमकां तो लाभयता. सुकानांतल्या जरींतले नितळगोदाक पियेव आमकां तो लाभयता. बुकेल्या पैचेची भूक थांबयता, बुकेल्या पैचेची भूक थांबयता. सगळींच्या जेवणाक दादोस करता, सगळींच्या जेवणाक दादोस करता. हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया सर्वेश्वराची स्तुती करा. हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यान आज आमी प्रत्येक जावन आजो आजी मलगड्यां खातीर आमी मागता हांवें सांगलें जुलयाच्या 26 तारखेर सांत जोकीम आनी अण्णा हांचें फेस्त आमी आचरण केलें जेजूची आजो आनी आजी आनी त्या देखून पवित्र सभेंत पापा फ्रांसिसान सुरवात केल्लें आजो आजी मलगड्यांचो दीस संभ्रम आनी त्या देखून वो 6th जागतीक आजो आजयांचो दीस आमी संभ्रम केलो त्या देखून आज ह्या पवित्र थळार आमी सांगलें तांचे खातीर आमी मागता आतां आजो आजयांचो दीस कित्याक पावसाई 2 कारणां दिता आमी कित्या खातीर संभ्रम करीत जाय एक मलगडी वो जे न्हय देवाचें बेसांव म्हणल्या खातीर समजोवच्या खातीर तातूंत आमच्या कुटुंबांनी एक मलगडो वा मलगडी कोणी आसा वा आजो आजी आसा ती आमकां एक वजें न्हय तें आमकां एक बेसांव म्हणल्यार आमी समजोवन काडूं दुसरें ती आमच्या कुटुंबांत आसात देवाच्या विश्वासपणाची साक्ष कुटुंबाच्या बरेपणाची राखवणदारां आनी भावार्थाची शिक्षकां हें आमी समजोवन घेवचें एका मलगड्यांत हांव एका कुटुंबांत कितलें बरेपण जाता येता हें आमी ओळखून घेवचें म्हणलें पापसाहेब म्हणटा आनी त्या देखून हो मलगड्यांचो आजो आजयेचो दीस आमकां संभ्रम करूंक आपोवन दिला मोगाचें न्हू एक थोड्या दिसा आदीं ह्या आजो आजी दीस संभ्रमतना एक व्हिडियो पाशार जातलो युट्यूबार वा वॉट्सॅपार कोण हांवें पळयल्लो एक मलगडी स्त्री घरांनी वचून भीक मागता अरी एका घरा बगलांक वेता आनी येता आसतना थोडे कडेन दारां उक्तीं जातात थोडे कडेन उक्तीं जावन धामतात थोडे कडेन तिका कितेंय दितात थोडे कितेंय दिनात आनी कितें उलोवन जोर करून धाडटात एका घरा वचून तेणें बागील धाडयतना एक तरणाटी स्त्री बागील उक्तें करता आनी ह्या मलगडे स्त्रीक पळोवन तिचे कडेन उलयता खंय तावन कितें तुजें कश्ट कितें हें सगळें दूख बेजराय तिचे कडेन उलयता इस्तारता आनी तिका कितें जाय तें दिता ती आनी तो वळू ही मलगडी स्त्री ह्या तरणाट्या स्त्रियेक म्हणटा जर तर तुज्या मोना सारकी म्हजीं भुरगीं जाल्लीं जाल्यार तुज्या मोना बरी म्हाका नात्रां मेळिल्लीं जाल्यार आज हांवें मार्गार घरान घर बोवाजय म्हण नातरलें आज म्हजें जिवीत समाधानाचें संतोशाचें जातें आसलें म्हणटा आनी तो वळती रडोवन मागीर मुखार वेता जावं बरो एक काल्पनीक काणी वा कितेंय जावं पूण एक गडीत मोगाचें आज मस्त आजो आजी मलगडी आमच्या घरांनी थोडे फावटी रडटात सारकी जतन ना सारको मोग ना सारकें सांगत पोवन तांकां मेळना मोगाचें थोड्या घरांनी थोड्यांनी वजें म्हणून व्हरून आश्रमाक पावयल्लें आसा थोडीं एकसुरी आसात हांगासरी मंगळाराच्या 9 आयल्या उपरांत थोडे फावटी म्हाका मेळ्ळेल्या वेळार थोडे फावटी रडटात भुरगीं सारकें पळयनात नात्रां सारकें पळयनात बोगना विविंगड आसात मोगाचें हांव गर्बेज मेंता गेल्ल्या वेळार कोडयाळ आसतना एका घरा एक मलगडी स्त्री म्हणाली म्हजी नात्रां म्हज्या रुमाक येनासतना एक हप्तो जालो म्हजे कडेन उलयनात असलीं बोगनां मस्तू जाणांक आसात थोडे फावटी आवय बाबायन भुरग्यांक नात्रांक आडयतात आजो आजये कडेन मलगड्यां कडेन उलोवंक सोदनात असलीं बोगनां मस्तू कडेन आसात मोगाचें न्हू हे मस्त बोगनां आसात एका गोशी पण आनी एका गोशी मस्त बरेपण पळोवची जायतीं आसात थोडे दिसा आदीं हांवें एका घरा भेट दिल्ल्या वेळार ती स्त्री मलगडी म्हणटा ही असलें एक दूं मेळिल्लें म्हजें बाग म्हाका कांय कश्ट ना करना म्हजें दूं म्हाका बरेंगान पळयता म्हणून हांवें पोरू मलगड्यांच्या दिसा म्हज्या DPचेर वा स्टेटसाचेर एका आमच्या बिरगजींतल्यान 99 वर्सां 90 आनी 9 वर्सां प्रायेच्या त्या भयणी सांगात हांवें एक फोटा घाल्ली ह्या डिसेंबरान 100 वर्सां जातात हांव तिच्या घरा हरी एक पटी कुमगार व्हरून येता मस्त पटी भेट करूंक येता हरी एक पटी गेल्ल्या वेळार तिका कितें म्हूण समजना पूण त्या तोंडार संतोश आसा घरा पूत आसचे स्त्रियो नान पूण कितलें बरेंगान पळयतात कितलें मोगान पळयतात जतन करतात असलीं अभिमान पावची संतोश पावची जायतीं जाणां आसात मोगाचें न्हू त्या देखून पापा साहेबान ह्या मलगड्यांच्या दिसा संदर्भी विसुल्लो तो विशय जावन आसा थीम एक ध्येय वाक्य जावन आसा हांव तुका विसारचो ना हांव तुका विसारचो ना
इजाया प्रवादेचे पुस्तकांतली अध्याय 49 एक वाक्य विसरलें तीम जावन हांव तुका विसरचो ना. देव हर एका मालगड्याक हर एकल्याक आमकां म्हणटा हांव तुका विसरचो ना, हांव तुका सांगचो ना. ही देव त्या देखून आमचो देव तो बरो देव. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 15 म्हणटा हांव तुमकां सांगचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना, हांव तुमकां सांगचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. त्या देखून आमचो देव तसलो. इजाया प्रवादी अध्याय 46 वाक्य 4 म्हणटा तुमच्या म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तसोच उरतलो, तुमचे केस जोवे जातले तेन्ना हांव तुमकां वावयतलो. पण देव आमकां बिलकुल सांगना. देव आमच्या सांगात आसा. देव आमचें जिवीत चलोवन वता. त्या देवा मुखार आमी आसा. कोणीय सोडल्यार कोणीय सांगल्यार देव आमकां सोडून घालना. देव आमच्या सांगात आसा. ताचेर आमी पातयेन दवरया, विश्वास आमी दवरया. मगजन हर एकल्यानी प्रत्येक जण मलगड्यांनी आजो आजयेनी उतार प्राय पावल्यान तें उडास दवरचें आनी तुमचें जिवीत ताका समर्पण कर. ताचेर पातयेनी दवर जाय. तुमची जबाब तुजेर हांव बरो वसतां, तुजेर हांव बरो वसतां, तुजेर हांव बरो वसतां, तुजेर हांव बरो वसतां. आमचे सांगात तूं सदांच आसा इसोमिया जेसू, तुजेर हांव बरो वसतां. आमचे जिवीत तूं चलोवन वता इसोमिया जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. आमी उलो मारतना तूं आमकां आयकता जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. आमी रडटना आमची दुखां पुसता इसोमिया जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. आमचे कश्ट वजें तूं हाळू करता इसोमिया जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. आमच्या कश्टा वेळार आमकां खांद दिता इसोमिया जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. आमची दुखां तूं निरंतर पुसता इसोमिया जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. तुजो सांगात आमकां निरंतर दिता जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. कोणीय सांगल्यार हांव सांगचो ना म्हणल्यार जेसू. तुजेर हांव बरो वसतां. तुजेर हांव बरो वसतां, तुजेर हांव बरो वसतां. तुजेर हांव बरो वसतां. तुजेर हांव बरो वसतां. तर आमचो सगळो बरो वसो ताचेर दवरन तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. ह्या घडी आमचें सगळें जिवीत, आमचें सगळें दूख बेजाराय, सगळी आमची खंत वस्तू कितें आमकां दोखता सगळें ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करून ताका सांगया आनी धैर्यान म्हणया तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो जीव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. तुमचे सगळे दुःख सांगा सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी गठाई, तूं म्हजो देव. पळय मोगाच्या बाबा भयणी, आमचो सोडवणदार सुमी,
आमची गटाई सोमी आमकां सगळो शिकोवनदार आमचो सोमी तसो आमचो देव आमचे मुखार आसा, आमचे सांगात आसा. ह्या देवाचे व्हरतो देव दुसरो ना, ताचे व्हरतो आमकां समजून सो दुसरो देव ना, आमकां बळ भलायकी गटाय दिवचो देव दुसरो ना. असो देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाक परत आमी आराधन करया, स्तुती आमी करया. तुमचो सडवंदार, तुमचो शिकोवणदार, तुमची घटाय, तुमचो देव, तुमचो सोडवंदार, तुमचो शिकोवणदार, तुमची घटाय, तुमचो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोता, सगळ्या सते तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, जेसू हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. येस लॉर्ड हांव हांगा आसा. म्हजे नंतर घाल म्हाका पळय हांगा आसा हांव. हांगा हांव आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हाका जेन्ना एक मलगडी स्त्री म्हाका म्हणटाली भेट केल्ल्या वेळार म्हाका कितें आसा, म्हाका कितें मेळटा तातूंत म्हाका संतोश आसा, म्हाका तृप्ती आसा. कित्याक ती म्हणाली दुरसोंक गेल्यार जायतें आसा, आनी दुरसोन तूं मुखार गेलें जाल्यार वा पुताक सुनेक आनी कोणाक परपुणून रावल्यार म्हज्या मतीचें समाधान हांव ओगडावन घेता, म्हजी भलायकी हांव पाड करता, आनी त्या देखून कितें मेळटा कितें आसा तातूंत म्हाका तृप्ती. चड काही हांव आशेना, चड काही म्हाका नाका, म्हाका मेळ्ळें म्हाका पुरो म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरीकून मोगाच्यानो मस्त बडी कितें आसा कितें मेळटा तातूंत तृप्ती पावल्यार आनी कितें चडून आसा तें देवाक समर्पण केल्यार आमचें जिवीत समाधानाचें जाता, आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. कित्याक देवा कडेन मागलें देव खंयचेय इन्कार करिना, खंयचेय बाकी दवरिना. मोगाच्यानो परण्यासोल्ल्यांत सामुएल असो पयलो पुस्तक आदी 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार एक जोडें एल्काना आनी आन्ना, आनी ह्या एल्कानाक दोगां पतीन्यो पेनिन्ना पयले आनी आन्ना. पयल्या पतीन एक भुरगीं जालीं, दुसऱ्याक भुरगीं नातलीं, आनी त्या देखून ह्या स्त्रियेचे कोडी काडटले. ह्या स्त्रियेक दुरसोने आनी कितें बरो आसलें, म्हाका मस्त सोसूंक आसलें. पूण ही आन्ना देवा कडेन मागतली, देवा कडेन मागतली, देवाच्या हजरपणान वेळ करसेतली, रडतेली 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 दीस आनी रात. येली त्या प्रवाद्यान समेत चिंतलें ही पियोन आयल्या आनी पियोन येवन वोंटां हालतात तिजी, आनी त्या देखून आनी तो म्हणटा कितलो वेळ ह्या आम्हाला रावताय, आनी ती म्हणटा ना म्हज्या दनिया हांव पियोना, म्हज्या काळजांतलें दूख, म्हज्या काळजांतलीं भोगणां म्हज्या सोमयाक हांव सांगता, ती म्हणाली. आनी सगळें तिणें सोमयाक समर्पण केलें. आनी येलीन तिका म्हळें समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दिव म्हणालो. आनी जें कितें तिणें मागलें तें तिका मेळ्ळें. मोगाचें न्हू, तें तिका मेळ्ळें. तेकून एक घडी सगळ्यान दोळे धांपिया, दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. मोगाचें न्हू,
आमकां ही मस्त जाणांक प्रत्येक जावन मालगड्यांक हांगासर आसल्ल्यांक उतावळ्याचे आसल्ल्यांक आमच्या ही काळजांत मस्त दूख बेजाराई गायी आसूंक पुरो मोगाचें न्हू ते अन्ना परी आज आमी सुमयाच्या आजारपणांत आसांव आमची वोंटां आलतात जावंक पुरो मोगाचें न्हू दुखान बेजारायन कंतीन आमचो सुमी आमकां पळयता आमचो सुमी आमकां हर एक लागी पळयता तो आमकां हर एक लागी वळखता तुमच्या काळजा मनांत रडटाना तो सुमी पळोवन आसा मोगाच्या बाबा भयणी तेन्ना सगळें ताका सांगा सगळें ताका समर्पण करा त्या सुमया कडेन उलया जायतीं बोगणां काळजा मनांत तुमच्या आसा बेजाराई दूख खंत आसा प्रत्येक जण मालगड्यांक आजो आजी उता प्रायच्यांक सांगा सुमया कडेन उलया सुमी तुमकां पळयता सुमी तुमकां पळयता आज तो जेजू तुमकां आपयता मोगान तो तुमकां पळयता आनी तेज्या मोगान तो तुमकां पटलून धरता म्हणल्यार उडासान दवरा तेन्ना आमी सगळ्यां दोळे धांपया हात आमच्या हृदयाचेर आसून दी आमचो भाऊ हें गीत गायतना आमची बोगणां आमचें दूख सुमयाक आमी समर्पण करया सुमयाक आमी सांगया आमचे वोंटां हालोवन दीत खालसा मनांतली बोगणां आमचे जावन भायर येवन दी त्या सुमया कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पक्का म्हजी बक्षिता जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पक्का म्हजी बक्षिता जेजू जेजू म्हणून उलो मान आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत जावन आमची बोगणां सांगया जेसू आमी उलोवया जेजू कडेन जेजू पळयता जेसू जेजू तुका आयकता तुका बुजयता जेसू जेसू जेजू तुका धैर्य दिता मोगाच्या बाबा भयणी ताचेर पातयेनी दवर जेसू तुजे वोंट हालोवन दित जेजू जेजू म्हणून ते जेजूक उलो मार जेसू जेसू जेजू तुका आयकता जेजू दिता जेसू 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 जिनियेंत कांगाल जाताना गंदी दुखीन बुडटाना सुमयाक उलो मारतना कांयच आमकां उणें ना मोगाचें न्हू तें लागून तुमी कांगाल जाल्यात दुखीन बुडल्यात सुमयाक उलो मारता जाल्यार सुमी कांयच उणें करिना म्हणली पातयेनी दवरा तें लागून काळजाच्या गुंडाळ्यांत हांव तुमचें सगळें दूख ताका सांगा उलया ताच्या कडेन उलया ताका सांगा तो तुमकां बुजयता धैर्य दिता सांगात दिता म्हणल्यार उडासान दवरा जिनियेंत कांगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना जिनियेंत कांगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना
परत काळजांत जावन जेजू जेजू म्हण पिसवा सांगा जेजू जेजू म्हणजे खातवत कर जेजू म्हाका पाव जेजू म्हणजे बिरमत पाव म्हणा जेजू 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 तुमकां आपडटा ह्या घडये जेजू जेजू तुमकां गोड करता जेजू त्या जेजूची दैवीक सकत वळता जेजू म्हणले म्हज्या नांवान मागतना हांव दिता तेन्ना ताचें नांव तुमच्या तोंडार उसारतना तुमच्या नांवाचें तोंड तुमच्या तोंडार तें नांव भायर भितर येताना जेजू तुमकां आपयता तुमकां आपया परतून आनी परतून जेजू जेजू म्हणा जेजू 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग चनो परत एक दोन गडिता थोडे दिसा आदी एका कुटुंबा कडेन उलोवन आसतना एका कुटुंबांतल्या मालगड्यांक दोगांयक हांवें आपयल्लें उलोवंक आनी दोगांय मालगडी कुटुंबांतलीं म्हजे कडेन उलयतना तांच्या जिवितान मस्त कश्ट काडल्या कुटुंबा खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस केल्लो पूण आज पुता सुणेतावन तो म्हणटा ती म्हणटात समाधान ना संतोश ना उलयनान घरा तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे करतात खंयचें दिकूमो करनात तेगून घरा भितर समाधान ना घरा भितर संतोष ना घरा कित्याक येचें म्हणलें बगता असलीं बगनां उसारूंक लागलीं मोगाचें न्हू असलीं बगनां साबार मालगड्यां कडेन आसूंक ही पुरो घरांत उलयनात फावो जतन ना मोग मेळना असलीं बगनां साबारां कडेन आसूंक पुरो एक खूस पूण आनी एक खुशी मोगाचें न्हू थोडे दिसा आदी आनी एक तरणाटी स्त्री म्हजे कडेन उलयतना म्हणाली घरांत सासू मायेचे किरी किरी गदाळे कितलें केल्यारय समाधान ना कुटुंबांत म्हज्या दादल्यात हांव समाधान ना म्हजी बोगणां कोणीय समजनान हांव कश्टाता म्हज्या पिडेन पूण म्हजी बोगणां कोणाक समजनात कितलें केल्यारय पावना घरांत मालगडी पुरपुरचे गदाळे आनी तेगून समाधान ना संतोश ना एका गोश्टी भुरगीं बाळां आनी नात्रां दुरसातात मालगड्यांक पूण आनी एक गोश्टी मालगडी नात्रांक पुता दुवांक भुरग्यांक दुरसातात मोगाचें न्हू सगळां एक घडी आमी दिंबी घालया सगळां आमी दिंबी घालया दोनी हात परत आमच्या मुखार उदारे दवरया एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू जावंक पुरो आमी आजो आजी मालगडी उतार प्रायेची जावंक पुरो आमी पूत दुवो नात्रां भुरगीं एक घडी आमचे भितर नदर घालया आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक दुखयतावंगी एकामेकाक आमी घाई करतावंगी आमकां आमी विचारया आमचे उतरां करण्यो आमच्या घरा भितर आनी प्रत्येक जाण आमकां भुरग्यांक नात्रांक आमच्या कुटुंबांत आसली मालगडी एक वजें जावंक पावल्यांगी आमी वजें म्हण लेख लावंगी तांकां जर आमी सुकोन पडल्या जाल्यार बगसाने मागया तशेंच आमी कुटुंबांत एकामेकाची बोगणां समजतावंगी मस्त बडी हांवें आयकोनचें म्हाका सांगलें आयकल्लें मस्त बडी कोणायकी म्हजी बोगणां समजनात कोणीय म्हाका समजना तेगून आमी एकामेकाची बोगणां समजल्यांगी पुता दुवांक नात्रांक भुरग्यांक आवय बापायची मालगड्यांची आनी मालगड्यांक तांच्या पुता दुवांची नात्रांची बोगणां समजतात गी तेगून मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमी खंय सुकल्या आमचे वरी कितें सोडून हें जालां प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांच्यो आजो आजयेची जतन करूंक सेवा करूंक तांच्या कश्ट दुखान तांच्या बगलेक रावंक आमी सुकोन पडल्यावंगी सुकोन पडल्या जाल्यार आज आमी सगळ्यांनी बगसाने मागचें गरजेचें नितळ जावचें गरजेचें हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलीं उतरां आमचे कोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता कित्याक आमी तुजे विरोध पाता केला तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडी नाका तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडी नाका आमी वय पाता केलां आमकां बक्षी म्हणून
त्या सोमयाकडे आमी मागया काकुलत मागया हे पवित्र उदक आमचे शिवरतना सक्कड आमच्या बातकाच्या बॉक्सांनी आमी जोन घेवया मागोवन घेवया नितळ निर्मळ आमी जावया मागाचे न्हू भगस म्हाका सोमिया भगस म्हाका सोमिया भगस म्हाका भगस म्हाका भगस म्हाका सोमिया हांव एक पातकी हांव एक पातकी हांव एक पातकी हांव एक पातकी म्हजेर दया दाखय काकूळ तुझी दाखय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांगसर आसली आजो आजी मलगडी कोणी आसा जाल्यार मस्तना मलगडी आसा खंडीत कोणायकी मुखार येवंक जाय जाल्यार आमी मागता ह्या घडये विशेश तरान मुखार आयिल्लीं जाल्यार दिबी ना उबें रावा कांय प्रॉब्लेम ना दोळे दांबिया मात्र तुमी सक्कड आजो आजी उतार प्रायाची तुमच्या भुरग्या बाळांचो उडास काडा तुमच्या नात्रांचो उडास काडा जमरो तांणी तुमकां कश्ट येयलां दुख येयलां गायी केल्यात बेजाराई केला तुमकां पळयना पळोवं ना कितेंय जावन कितेंय दूख आसा जाल्यार बेजाराई जाल्या आज त्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागा तांकां बक्षिया तुमच्या काळजान जावन कित्याक की म्हळ्यार ते गायी काडून मुखार गेल्यार आमचें समाधान पाड जाता संतोश पाड जाता ह्या संवसारान आसले आसचे ते थोडे दीस आमी ओगडावन घालून घेता ते देखून कितेंय जावन त्या भुरग्यांनी तुमकां कितेंय दुख येयलां तांच्या बऱ्यापणा खातीर मागा तांच्या भलायके खातीर मागा सोमिया कडेन तांकां बगसूंच्या तांची जबाबदारी पाळून चुकोवन पडलेल्या खातीर सोमिया कडेन तांच्या खातीर मागा तांकां बगसी म्हणून मागात आमी तुमी विशेश तरान हांगासर आसले सक्कड मालगडी तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर मागता आसतना तुमचे कितें कश्ट दूख आसात परत सोमियाक सांगा आनी त्या सोमिया कडेन मागा उरली सक्कड आमी उबे रावया मोगाचे न्हू आमचे आजो आजी आमचे मालगडी हांगासर नान आमच्या घरांनी आसा जाल्यार तांचोय आमी उडास काडया आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड मालगड्यांचो तांचे खातीर आमी मागया सक्कडान दोळे दांबा उजवा हात उबान धरा ह्या मालगड्यान दी ह्या मालगड्यान आमी उबान दवन ह्या घडी आमी विशेश तरान सोमयाची मजर करपा ह्या मालगड्या भाव भयणीच्या कुडीन वालच्या तांकां बोळ भलायकी मेळच्या मतीक समाधान संतोष मेळच्या बरेपण मेळच्या कुटुंबादारान जावन मोग जतन सेवा ह्या मालगड्यांक लाभच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान सोमया कडेन आमी मागया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, touch them, Lord. Bless them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. May your mighty power flow into their life, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मंगळा जिजू या सक्कड भाव बहिणीक हांगासर येवंक असाध्य जाल्यार आमच्या घरांनी आसच्या आजो आजी मालगड्यांक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करून मागता सोमयान जिजू तांणी तांच्या कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर नातरां खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस केला सगळे तांचे जिवीत तांच्या कुटुंबा खातीर जरयलां सोमयान जिजू आज हें सगळें बरेपण वळखता आनी ह्या सक्कड मालगड्यां खातीर आजो आजये खातीर तुका अर्घ दिता तुका दिन वाजता सोमया आनी तांकां सगळ्यांक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता तांचेर आशिर्वाद हो तांकां बळ भलायकी दी गरज आसली ती बळ भलायकी दी मतीक समाधान दी संतोष दी समा तांच्या कश्टा वेळार तांच्या बगलेक राव सोमया तांची जिवीत तुंद चलोन वर सोमया केन्नाच तांकां सांडून घाली नाका आनी उलो मारतना आयक सोमया जेजू आनी तांचे वजे कश्ट हाडूक सोमया तांकां धैर्य दी सांगात दी उत्तेजन दी सोमया तांच्या बगलेक निरंतरी रावन तांची जिवीत चलोन वर म्हण सोमया तुजे कडेन परत मागता ब्लेस देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम टच देम heal anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus hallelujah 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 Jesus 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 anoint them touch them heal them Lord Jesus bless them heal may the mighty power flow hallelujah 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 hallelujah
एकडी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया ह्या मालगड्यांचेर पवित्र आत्म्याची सकत कृपा ह्या भाऊ भयणीचेर वाळून दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वाळून दी म्हणून ह्या घडी मागया पयलें ह्या घडी आमी ह्या भावनाक आमी थेला येता ताच्या उपरांत सगळ्यांक आमी थेला येता ह्या पवित्र थेलान पवित्र आत्म्याची सकत कृपा ह्या थेलावणी वेळार विशेष तरेन आमच्या कुडीन वाळून दी आनी ही मागणी ही थेलावणी भलायकेची आशिर्वादाची मागणी आमकां हर एक लागी जावं दी आनी त्या मारिपात आमकां समाधान संतोष बरेपण आमच्या जिवितांत वाळून दी म्हणून ह्या मागणे वेळार आमी विशेष तरेन मागया आनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया म्हाका पवित्रज्ञ देवाने म्हजे थंय तूं रावंके उसवार तुजो फांकोके म्हजे थंय तूं जियेवके पवित्रज्ञ देवाने संसार पातकाक व्हरतना अज्ञानची येवंक शिकय देवसार पातकाक नाडतना सताक सोदूंक शिकय संसार पातकाक व्हरतना
पवित्र त्याला मागला सोमिया भलायकी बरेपण ह्या कुडीनी वाळून दी सोमिया तू हे मागलाय आमचे मारिपा तरी तुझी दैवीक सगर करपा त्या कुडींत शिराशिरांनी तकलेतान बोटाच्या त्या निमाने तू दिये बऱ्यान वाळून दी सोमिया कुडींत असली पिडा शिडा पयस करून दी सोमिया त्या मतीक समाधान संतोष भलायकी बरेपण दी सोमिया आणि सदांचे जिवीत तू सोलोन ओरमन सोमिया तुझे कडेन परत मागता थँक्यू लॉर्ड जीसस praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus we magnify your name Lord Jesus hallelujah 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 सगळ्या मी दिवेगल्या सोमीचे आशीर्वाद जोडून आमकां समी आयती करिया मगाच्यानो एक घडी परत आमकां आमी समर्पण केलां सगळी आमचे दूख बेत्राय ताका आमी सांगलां परत आमची थोडी तेसावां मागणी प्रत्येक जावन त्या मिडल इस्टांत चलचे झुजू कंप्लीट रावच्या खातीर संबंदीत जाले त्या मोतींक उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडांचो कुटुंबादारांचो उडास काडया तांच्या वावराची भद्रती आनी एका कुशीन तांकां शबीत आनी सोबीत राखच्या खातीर आमी मागया भुरग्या बाळां खातीर एक बरो फुडार बरें जिवीत युवजनां खातीर सारक्या दिशेन वचोंक खंयच्याय वायटांक बली जायनासतना तांकां सांबाळ म्हणून मागया मलगड्यां खातीर विशेश करून आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भावनां आमी उडास काडया आस्पत्रेंत एक इल्लोसोय जागो ना आस्पत्र बरोवन गेल्यात पिडेस्तांनी तितलीं पिडेस्तां आसात विविध तरेच्या मारेकार पिडेन कश्टातात तरी सकट पिडेस्तां खातीर आमी मागया सुमयेची गूण करची सकत वाडोवन दी भलायकी बरेपण सुमी दिवं दी तांकां आपडोवन दी म्हणून सुमया कडेन आमी विनंती करया प्रार्थना करून मागया आमच्या कुटुंबांतल्या सकट पिडेस्तांक त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया आमच्या विरगस कुटुंबांतल्या सकट पिडेस्तां खातीर हरी एकल्या खातीर आमी मागया सुमी आपडोवन दी गूण करून दी ताचे सक्तेन तांकां कुरपेन तांकां बरोवन दी म्हणून अभिषेक करून दी म्हणून ह्या कडेन पिडेस्त मावना खातीर मागया ह्या पवित्र तळाक म्हणजे सकट भक्तिकां खातीर आमी मागया विविध रितीन दान दिवच्या बरें मन दाखोवच्या सेवा दिवच्या सकट भावंडां खातीर आमी मागया आनी हर एकल्याचेर सुमयाची आशिर्वादां मागया आनी ती जोड घेवन आमी तयार जावन गव्या गीत हे देवडा साक्रामेंतांक ये देवडा साक्रामेंता स्वामी जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.
पुत्रासवे अंकवार मरे आशीर्वादी आमकां सांजुता देवा भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आमेन.